राज्यात पावसाचो कहर. फातोडेर कारापूर विठ्ठलापूर रस्त्यार फणस कोसळ्ळो. लायटीचे खांबे डॅमेज. थळावो पंच म्हणटा झाड डेंजर जाल्ले. अशी झाडां मारपाक परमिशन दिवचें म्हूण तो मागता. हांव एक आमच्या ह्या विठ्ठलापूरचो पंच मेंबर कारापूर सरवण पंचायतीचो एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता सरकारा कडेन की जेन्ना आमकां आमच्या म्हणजे एरियेन भोंवून कळटा की मेजर जी झाडां आसा ती व्हेरी डेंजरस आसा ताचो क्विक रिस्पॉन्स घेवन बेगींतल्या बेगीन हे झाडां कट करपाचें आमकां परमिशन दिता. हे सादो पडला म्हणून बरो आहा. ताचे पोना कोणी रातचे पावसाचे रावू शकता, कोणीय कितें हे करूं शकता. जमनीचे परत पेपराचे फोटो मरणाचे आनी हाजे आनी ताजे हे रस्त्या वयले कामे गेले कितलेशेच पळयात पूण हाजेर कोण लक्ष करतलो. फोंड्या प्रभुनगरार मिलिटरी कॅम्पाची वनट कोसळ्ळी. राती सुमार 2:30ची घडणूक. एक कार आनी एक मोटारसायकल डॅमेज जाला. वनट पुराय धोक्याची आसा म्हूण थळावो पंच सांगता. वनट सारकी करपाची म्हूण खंय पंचायत आयजूच लेटर काडटली. ही जी मिलिटरी कॅम्पाची कंपाऊंड आसा ते मेळत ते आतां डॅमेज जायत गेल्या म्हणटकीर हेजेर उदकाचो फोर्स इतलो येयला की ते केन्नाय कॉलेज जावंक शकता. जाल्यार हांव सरकारा कडेन मागता की हेजेर जाता तितले बेगीन तोडगो काडचो आनी हे कंपाऊंड वॉल बेगिनल्या बेगीन रिबिल्ड करचें. कित्याक लागून हांगा तुमकां पळयलां की रेजिडेंट एरिया फूल लागीं तेकोनूच आसा आनी भरपूर घरां तेकोन आसा. कोणाच्या जिवाक हानी जावची न्ही म्हूण आमी सरकारा मागता की हे कंपाऊंड तेंच्यांनी बांदून घेवचें. आनी तुमी आतां पळयलें की जवळ जवळ 250 ते 300 मिटर तेजी लांबाई आसा आनी मेळत थंय ताका क्रॅक केल्ले आसा. ते मार्फत तांकां एक लेटर करतले आयजूच करतले आनी तांकां एक हे धाडटले की तुमी तुमच्या कंपाऊंड वॉलाची मातशी सेफ्टी सारकी पळोवन घेवची म्हणून. रेवणा सांग्या वाऱ्यान राती वड कोसळ्ळो. रस्तो दीसभर ब्लॉक. कुडचड्या फायर ब्रिगेड सुवातेर. वड काडपाक फायर ब्रिगेडीक 9 वरां लागली. सांज मेरेन रस्तो क्लियर. एका घराचेंय नुकसान. मनशा सेफ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.